संतोषाची मेटा काढून भलतेपणी पुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामतीर आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. संतोषाची मेटा काढून भलतेपणी पुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामतीर आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. सर्वेश्वर तो देव आमचो रचना सर्गा संसाराचो. सर्वेश्वर तो देव आमचो रचना सर्गा संसाराचो. एका उतरान ताच्या संसार रचीत जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निसाकी बापय तो सर्वांचो. जेजू क्रिस्त ते मोगोचे भाव भयणीनो, आज एप्रिलाची तारीख 11. सगळ्या संवसारार दैवीक काकुळतीचो आयतार आमी आचरण करता. खंडिती देवाची काकुळतो आज आमकां वर्त्या मापान जाय. कोरोनाच्या संकश्टा वरवीं आनीक संवसार कोसटोन आसा. सबार जण कोरोना पॉझिटिव्ह जावन क्वॉरंटायनांत आसात. सबार जाण आस्पत्रेक एडमीट जावन ICUंत व्हेंटिलेटरार आसात. तांचे खातीर विशेश मापान ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव मागतलों. हें मिसाचें बलिदान ज्या कोणाक कोवीड कारणा निमती मिसाक वचोंक जायना, जीं कोण हांतुळणार आसात तांच्या खातीर हांव भेटोवन दितां. दैवीक काकुळतीचो अनुभव तुमकां हर एकल्याक जाव म्हूण हांव मागतां. तर आमचे हात जोडया, दोळे धांपया आनी ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आमी आसां ताची काकुळतो जोडच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी तयार करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देव जावन आसा मोगो, ताच्या मोगाचो उपकार जेजू आनी जेजू वरवीं आमकां मेळ्ळा साल्वासांव. आज साल्वासांव जावन आसा ताची ती काकुळतो ताणें मनशा कुळाचेर दाखयली. ताची दैवीक काकुळतीचो अनुभव आमी जोडया. आमची इस्कतकाय ताच्या मुखार रडया. आमची पातकां तूं बक्षी सोमया म्हूण आमी सांगया. आनी एका काळजान एका मनान दूख धरून आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारोवन सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारोवन, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
क्रिस्ता काकुळकर सोमया काकुळकर सोमया काकुळकर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसगी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राज्या सपद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता. सोमिया देवा देवाचे शेडे दोन संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळकर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इत्या कवितज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा पुनर्जीवन जावन जेजून संवसाराचेर जैत वेलें आनी आमकां तुजीं भुरगीं करून त्या आपल्या जैतांत वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. जिखलेलें जैत आमच्या जिणयेंतेर जावच्याक आनी पातळ काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां चलोवन व्हर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्वेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. बावार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मोनान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भूंय भाट आनी घरदार आसलेली आपणाची पुरा विकोन मेळ्ळलो दुडूद हाण धर्मदूतांच्या पांयां सरशी दवरतली आनी धर्मदूत हरेकल्याक ताचे गरजे तेकीत तो वांटताले. देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वराक धीन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस्वराक वाखाणून म्हणू ताचो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. आरोणाचे घराणे म्हणू ताचो विश्वासी मोग
ससनाक बळटा. सर्वेस्वराची भक्त करतेली म्हणून तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्वराक धीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सर्वेस्वराचो उजवो हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान महत्कर्या चलयल्यांत. हांव मोरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्वराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्वरान म्हाका कठिनायेन चलयलो तरी ताणें म्हाका मोरूंक सोडलें ना. सर्वेस्वराक धीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपलें सर्वेस्वराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्वरान केल्लो, संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्वराक धीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भवार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता, तो शिवाय हेर कोणा संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बागार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सुरेस्पराक जय जय. सोमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत मानताय. पळय नासता सत मानलेली कितली बागी. सुरेस्पराक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. जेजू जिवान जाल्ल्या त्या साहितारा संजेर जुदेवांच्या भियान शिसदारां दांपोनो भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखतस शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातलोलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताज्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता तांच्या सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय.
तुजो हात मुखार हाडना म्हज्या कडवळान घाल, बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय. पळय नासता सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्यां आनीकय जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकान बरोवनात, पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो: जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिजे, अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिजे. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, दैवीक काकुळतीचो आयतार आज आमी संभ्रमता. आमकां कळीत आसा सांव पावस्तिनाक जेजून दिल्ली एक विशेष देखणी म्हणयत तो दैवीक काकुळतीचो देव जावन आसा. सबार जाणांच्या घरा दैवीक काकुळतीचे पिंतूर आसा आनी त्या दैवीक काकुळतीन आमी पळयता एक धवें किरण आनी एक तांबडें किरण. म्हणजे ताच्या काळजा तावन तो मोगू आमचे थंय तो वत्ता. अशीं तिनी वाचपाय आमकां ताची काकुळतू कितेंगी म्हणलें जाणा जावंक ह्या ताच्या विशांत कळीत आमकां करतात. मग भाव भयणीनो, खरेंच आमकां ह्या दिसांनी ह्या काकुळतीचो चड आनी चड अनुभव जावंक जाय. गेले त्या एका वर्सा तावन जावं बरो 2020 इसवेच्या मार्चा तावन आतां पर्यंत एक बियेचें वातावरण, पूण ह्या वातावरणा मदीं ताची काकुळतीचो अनुभव आमकां जाला. तर आज ताची काकुळतो आमी आमच्या जिवितांत अनुभव जोडी जाय जाल्यार आमचे थंय अखंड भावार्थ आसा जाय. आमचे थंय देवाच्या उतराचे सक्तीची समजणी आसा जाय आनी आमच्या जिवितांत मागण्याचो स्पिरीट आसा जाय. तवळ ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां ह्या 3 विशयाद्वारे आमचे थंय जावंक शकता. आज तोमासाक ताची काकुळट मेळटा, दुबावातावन भावार्थाक ताका हाडटा. दुबावांत असल्या आमकां भावार्थाक हाडचें घडीत जावन आसा. मात्र न्ही, आमी शांतीन समाधानान जियोंक, पवित्रत्म्याच्या संगी जियोंक आमकां आयचो वांजेल आपोवणें दिता. तरेची एकेकेस वाचपा आमी नियाळया. पयलें वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसांक 40 दीस तो दिश्टी पडटा. जेजू स्वर्गारोहण जाता. स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्रत्म्याक घेतलेले हे धर्मदूत व्हडा सक्तेन भरतात. सक्तेन म्हणच्याक दैवीक काकुळटीन भरतात, दैवीक मोगान भरतात. ताची काकुळट पवित्रत्म्याद्वारे देव तांकां फावो करता आनी जिवान क्रिस्ताक ते साक्षी जातात. आनी आयचे घडीत ह्या पयल्या वाचपाचें दैवीक काकुळट आमचे मदें वाडय जाय जाल्यार आमचे थंय एकामेकां वांटून घेवचें जिवीत, एकामेकां सोडदोडीचें जिवीत, एकामेकां समजून घेवचें जिवीत, एकामेकां मोगान जियोवचें जिवीत, एकामेकां मागणेच्या आराधनांत जियोवचें जिवीत आसूंक जाय म्हणलें सत पयल्या वाचपांत आमकां कळीत जाता. भावार्थ्याचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनसो जाल्लो. कोणा थंय दैवीक काकुळट वळटा, एक काळीज आनी एक मौन आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या बिरगज कुटुंबांत आसूंक जाय. तांचे मदें खंयचोय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेतली, एका काळजाची, एका मनाची आनी एकामेकां वांटून घेतली. धर्मदूत व्हडू सामर्थ्यान जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणीय नातलो.
भुईंबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडना धर्मदूताच्या पांयां सरशीं दवरताली आनी धर्मदूत एकल्याक ताचे गरजे देखीत तो वांडटले. ही सुरविल्ली पवी सभा सुरू जाल्ली मात्र चड लोक नातुल्लो. संपर थोड्या हजारांनी लोक आसलो आनी तवळ ह्या पवित्र सभेचो एक जल्म. पूण ह्या पवित्र सभेचो जल्मसो एक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जावन आसलो. ते खातीर आज आमकां गरजेचें आमच्या पिरगज कुटुंबांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. सबार जाणांनी म्हाका विचारलेलें आसा ह्या दिसांनी कोरोना आसल्या वरवीं ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचें मागणें ना म्हणून. वयकरेन आमकां एकवटीत जावन सांगाता मेळोवंक जावचें ना तरी ल्हान क्रिस्तांव आमची क्रियाळ जावन आसा जाय. आतां आमकां ल्हान क्रिस्तांव समुदायान इतल्या वर्सां आमी कितें ट्रेनिंग तरबेती घेतली, इतल्या वर्सां कितें आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायान मागलें, आतां आमकां मागोवंक आनी एकामेका आदार जावंक आमकां आपोवणें दिता. कशें आमी एकामेकाच्या गरजेक पावयेत. पळया जर तर तुमच्याच वाड्यांत ह्या तुमच्याच बिल्डिंगांत हे कुटुंब सगळ्यांक क्वॉरंटायन जावन आसा, थंय कोणाकय वचोवंक जायना, तांकां भायर येवंक जायना. आतां जर आमी कितें करयेत, आमी तांकां फोनार उलोवन तांकां कितें सगळ्यो वस्तू जाय त्यो आमी व्हरून तांच्या बागला लागीं दवरूंक जाता. आमी एकामेका आदार दिवंक जाता. जावं बरो तांकां जाय जाली मेडिसिनां वचून आमी तांकां हाड दिवंक मजत दिवंक जाता. ह्या विविध नमणेनी आमी पळयलां गेले त्या वर्सा खाणा वरवींच्या अभावांत आसलेल्यांक खाणा वरवीं वांटचें तें कार्यक्रम हर एका फिरगजींनी आसलें. एकामेकाच्या गरजांक पावचें न्हय. तांकां तांचे ते व्हायरस आसा म्हाकाय येत म्हणल्यार भियान भितर बसचें न्हय. जाय जाल्यार प्रिकॉशन आमी काण घेवंक आसा आनी एकामेका आमी क्रिस्तांवांनी मोगान जिवंक आसा. क्रिस्तांवांतय मात्र न्हय, आमच्या शेत समारांतय आमी एक देख जावंक आसा. क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावंक आसात. थोडे फावटी जावं पुरो आमचे ते संपन्मूळ आसना, थोडे फावटी आमच्याच बोल्सांतले आमी घाली जाय पडटा, आमच्याच वावंटीचो फळ घाली जाय पडटा, आमच्याच गामाचो फळ आमी घाली जाय पडटा आनी आमी मजत दी जाय पडटा. मोगोशे भाव भयणीनो, जेजून दिलें तुकता पर्यान न्हय दुखता पर्यान. दुखता पर्यान जो कोण दिवंक शकता तो जाता खरो क्रिस्तांव. आमी मागता तें आज आमी दुखीनी मागता कित्याक ह्या कश्टाच्या काळार आमी आसा. आमचीं भुरगीं बाळां कुटुंबादारां कश्टांत आसात, पिडेंत आसात. पयलेंचे बरी न्हय, आमच्या दुखाचें मागणें, काळजाचें मागणें खंडीत ताची दैवीक काकूळट आमचें थंय काम करतलीच. तर आज कितें ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, आमच्या जिवितांत आमी रुतां करूंक आशिर्वाद मागून घेवया. आयच्या श्लोकांत आमी आयकलें सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताचे विश्वासी दया सांबाळटा. वय सर्वेस्पराक आमी दिनवासी जायस. आमी खरेंच आज ताच्या दैवीक काकुळटी खातीर, ताच्या पुनर्जीवनपणा खातीर, ताणें केलेल्या उपकारां खातीर आमी ताका अर्घां दी जायस. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कांगाल जावचें न्हय कित्याक सर्वेस्परूच आमकां जैतसो मुकुट जावन आसा. जेजू आमच्या खातीर ताणें पाठयलो, जेजू द्वारे ताणें आमकां सुटका दिल्या म्हणल्यार सत ह्या आमच्या श्लोकांत अंतर्गितांत आमकां आज आयकूंक मेळटा. दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप सान जुवांव आमकां सांगता ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. संवसारांत साबार कश्ट आसात, संवसारांत अडखळे आसात. आज कुटुंबादारां जावन आसल्या तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा. गांवांत परगांवांत काम करचें तुमकां कळीत आसा. आमचें संपन मोल पुरो उणें उणें जावन येता आसतना आमचे ते बोगशे ते आटे विटे कश्ट आमकां कळीत आसात. थोडे फावटी आमकां कितें करी जाय म्हूण तें आमकां कळीत जायना. तसल्या कंगाल स्थितीक आमी पावतना आमी बरोसो सणचो न्हय. ताची दैवीक काकूळट आमचे थंय तो वत्ता. आमी आमचे वयर हुंदवून रावचें न्हय, क्रिस्त ते हुंदवून रावूंक आज आमकां आपोवणें दिता. मोगाचे भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हूण वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताजे उपदेश पाळतना आमी ताज्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार
ताचे उपादेश पाळचे. आज देवाची काकूळट आमी कशी जोडची? ताचे उपादेश पाळच्या द्वारे, साक्रामेंताच्या जिवान जियोवच्या द्वारे. आनी अशें ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आज गरजेचें कितें? धर्मदुतांनी पुनर्जिवन क्रिस्त थंय दवरलो भावार्थ. पेंतेकोस्त दिसा तांचो भावार्थ पवित्र आत्मो थीर करता, तिरावणी तांकां लाभता. आज आमकां तिरावणी लाभल्या. आज आमी भावार्थाची सतां जियेते आसा. तर त्या भावार्थान जियेत आसतना आमी संवसाराचेर जैत व्हरता. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोणाक संवसाराचेर जैत व्हरोंक शकता. पळय, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, जेजू जावन आसा देवाची काकूळट, जेजू जावन आसा आमकां देवान दिलो एकलोच सोडवंदार. तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. म्हणजे जेजूस आमचो सोडवंदार. जेजू थंय आमकां सुटका. जेजू द्वारे आमी जैत व्हरतेल्या. आमच्या पिडे शिडेंत, कश्टांतकारांत, अनुवारांत, आज कश्टांत तुमी आसात, अंतुळणार तुमी आसात, आस्पत्रेन तुमी आसात, ह्या लॉकडावन जावन घरा भितर तुमी आसात, तर तुमी भावार्थ सांडिनाकात. दंपून आसलेल्या कुडा भितर पवित्र आत्मो आयिलो. आमी ताची दैवी काकूळट मागया. दैवी काकूळट तेर्स आमी म्हणया आनी ताचे आशिर्वाद आमचेर आमी जोडून घेवया. आयच्या वांजलाचें वाचप आज हांगा आमी पळयता. 2 विशय हांगा आसात. पयले विशय, जुदेवांच्या बियान भितर बसून आसल्या शिसांक जेजू तांच्या मोदेगात येवन रावता आनी तांकां सांगता, शांती तुमकां. मोगाच्या भाव भयणीनो, पुनर्जीवन क्रिस्त ह्या आमच्या जिवितांत शांती हाडून येता, समाधान हाडून येता. शांती तुमकां. आनी ताणें परत तांकां सांगता तो, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. आज आमी हेर एकले ते शांतीच्या दुता तावन शांतीचे दातार जावन ह्या संवसारांत आसा. आनी मुखार सांगता, तांचे ताणें स्वास सोडलो. ही ब्रीथड ऑन देमसेल्स. परने सोल्ल्यांत आदावान एक स्वास दिलो आनी हांगा स्वास तो पवित्र आत्म्याचो. म्हळ्यार घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बुक्षितात ती बुक्षतली, जांची पदकां तुमी बुक्षिनात ती बुक्षशी नात. मग अशा भाव भयणीनो, जेजू तांकां ही सगळी शिकोवण दिता आनी पेंतेकोस्ता द्वारे ती थीर करता. त्या खातीरच पवित्र सभेक ही परवणगी, एक आशिर्वाद देवान दिला. पदकां बुक्षूंची आनी बुक्षिनासतना उरोवची. कोणाची पदकां तुमी बुक्षिता ती बुक्षतली, जांची पदकां तुमी बुक्षिनात ती बुक्षशी नात. तर आज आमी पदकाचे बुक्षणे सोडून घेवंक आसा. ताजी दैवी काकूळटीचो अनुभव जाय जाल्यार, ताजी शांती आमचे थंय येत जाल्यार अशांती वातावरणांत हांव आमी भायर येवंक आसा. आनी ताची मजत आमकां खरेंच पुनर्जिवनपणाची मजत आमकां मेळटा. आनी तांच्या शिसां पैकी एकलो तोमास म्हणलो नातुल्लो. 12 जाणांतलो एकलो जोडो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार सांगाता नातुल्लो. आनी आमी सुमया पळयलो म्हूण हेर शिसांनी ताका सांगलें, पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताज्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय, त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताज्या कडवळान म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव सतमान सोना. पळय, आज तोमास एका नमणेर कठीण काळज असो जाल्लो, हट्टी मन असो जाल्लो. ताजे कान दाट जाल्ले, काळीज दारूण जाल्लें. कोण देवाची काकूळट जोडूं सकना. हट्टी मोनाची, दारूण काळजाची, कान दाट करून मोन दाड्डी करून घेतलेली. आज हो आयतार दैवी काकूळटीचो आयतार आमकां ताजे दैवी काकूळटीक उक्ते दवरूंक आपोवणें दिता. आमी ताका कल्तीमान घालून जियोवंक आपोवणें दिता, ताका विधेय जावंक आपोवणें दिता. आमी हर एक आमचें जिवीत समर्पून जियोवंक आमकां आपोवणें दिता. आमी सोंसणीकायेन ताच्या मुखार रावोवंक आमकां आपोवणें दिता. मागण्या वरे सावांत आमी जियोवंक आमकां आपोवणें दिता. भोगसणेच्या स्पिरितांत आमी ताजे थंय येवंक आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, तोमासा बरी थोडे फावटी आमी दारूण जाता, काळजान दारूण करून घेता, मोती दड्ड्यो जातात,
खान दाट जातात आनी तशेंच आमी देवा तांव दोळे आसून कुरडे जाता पयस वेता आनी 8 दीस उतरले पळय केदाळ ताणें सांगलें ताणें सांगून 8 दीस उतरले तर चिंता तुमी ते 8 दीस तांचे आटे विटे 8 दीस एका नमणेन आज आमी क्वॉरंटायन भोगता तांकां जाल्ले ते कितें जेजू थंय दिसना ओपात येना मोरी थंय आसली मोरी तांकां बुजवण दितली मागण्याक आपोवणें दितली 8 दीस ते वगत बसोवन दुबावांत आसल्यार तांणी मागणें केलें तांणी गायनां गायलीं आनी 8 दिसां उपरांत ताजी दैवी काकूळट परगट जाता कशी शीस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी ताचे सांगाता आसलो दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो पळया एम्मावसाच्या वाटेर जेजू तांचे सांगाता आयलो 8 दिसां उपरांत तांचे सांगाता घरा येवन रावलो आजू सोमी ताची काकूळट ह्या कश्टांच्या काळार ह्या कश्टांच्या वेळार आमच्या सांगाता आसा तो म्हजो तुजो हात सोडिना मोगाच्या भाव भयणीनो तो आमचे दोन पयस ना तो आमचे संगी आसा आनी शांती तुमकां म्हणलो पळया पयलें तांकां मेळटलें 2 फावटी ताणें सांगलें 3 सुत्रां शांती तुमकां उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें कोणें सांगलें जेजूक तोमासाचो दुबाव कोणें सांगलें तोमासाचें उणेंपण म्हजो तुजो दुबाव जेजू कळटा म्हजें तुजें उणेंपण जेजू कळटा त्या खातीर जेजू तोमासाक सांगता तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायनाका बागार सतमाना म्हज्या भाव भयणीनो आज आमकां हर एकल्यांक वय संदेश बेविश्वासी जायनाकात बागार सतमाना तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुमया म्हज्या देवा उद्गार ताच्या काळजांत हांव आयलो ताचे काळजाचे दारुणाय गेली जावं पुरो ताचे ते मोत दाड्डे जाल्ली गेली सुमयेचो उजवाड दुबावात हांवन तो सताक आयलो हंकारात हांवन तो उजवाडाक आयलो मरणांत हांवन ताका जिवीत कितें म्हण आतां कळ्ळें सुमयेच्या स्पर्शान आज आमकां हो आयतार दैवीक स्पर्श दिता सुमयेचो स्पर्श दिता दैवीक काकूळट दिता तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुमया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय पळय नासतना सतमानता ते कितले बागी पळय नासतना सतमानता ते कितले बागी वय मोगाच्या भाव भयणीनो आज आवांनी तुमी पळय नासतना सतमानता आज आमकां इगर्जेक वचूंक अवकाश ना जावं पुरो पिडे शिडे वरवीं कोविडा द्वारे पूण आज आमी भावार्थान ह्या एका लितुर्जींत वांटो घेते आसा भावार्थान भागते आसा आमचें ग्राणें देव आयकता आमचें मागणें तो आयकता आमची कुटुंबां तो आशिर्वादीत करता आमकां पवित्र आत्म्यान भरता कशें त्या दिसा ताणें सांगलें शांती तुमकां आज आमकां हांवें 3 सुत्रां सांगता शांती तुमकां ताजी शांती ताजें पुनर्जीवन म्हणचे आशिर्वाद आमचे करून घेवया जेजून केल्ली आनी देखली हसरी आनीकी जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकान जो हांव सांगता म्हज्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरूंक जावनांत कित्याक म्हज्या बरयल्ल्या हसरेचो शेवट हो आज आमी कितें भातये जाय जेजूस क्रिस्त म्हळ्यार अभिशिक्त देवाचो पोत सन ऑफ गॉड म्हूण आमी सतमानीचे अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत सोडीचे वी शूड एटेन इटर्नल लायफ दैवी काकूळट कित्याक उगडापी जाली की म्हळ्यार आमी ताची सस्नीक जिवीत जोडच्या खातीर त्या खातीर दैवी काकूळट ह्या संवसाराक जाय 7 कॉन्टिनेंट्स हाका ही दैवी काकूळट जाय दैवी काकूळट जाय आमकां हर एकल्यांक दैवी काकूळट जाय आत्म्यांक देवातावन पयस आसल्या देवाक विरोध करच्या मतांतल्यांक भयोत्पादकांक जावं पुरो MP MLA ह्या संवसारांत आसात राजकारभाऱ्यांक आमी मागीर आयच्या दिसा ती दैवी काकूळटी दवरी देव आमकां गूण करून दी आनी दुसऱ्या खातीर मागोवंक आमकां करपा दिवं दी तर एक घडी भर दोळे धांपून आमी मागया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मरिफात अब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मरिफात अब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापांनी वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता तुजी स्वर्त आमी आयकल्या
तुजी सुवार्ता तुज्या सेवकान लोकांक परगट केल्या. आज ही सुवार्ता तांचे देई तुजी काकुळट हाडून दी. ज्या कोणा तुजी काकुळट जाय तांकां तुज्या काकुळटीन तूं तुजे सरशी हाड देवा. पवित्र आत्म्यान भर देवा. धरून काळजां परिवर्तन कर देवा. पिडे शिड्यांत असलेल्यांक गूण कर देवा. ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब तर्फेन जी कोण सकड ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात तांचेर तुजे आशिर्वाद, तांची त्या सवान तूं बेसवांनी बोदली म्हूण मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुगोच्यो भाव भयणीनो, आतां आमी बाबार्ताची उसारणी करुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंसर आसनार, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सर्गार तावन तो देवलो. तो पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवेंची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका इसम सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सत मानता. पातकांच्या बगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या ह्या विशेष काळार आमी आसा. दैवीक काकुळतीचो आयतार आज आमी संभ्रमता. आयच्या दिसा आमी मागया आमचे सर त्या सावांक गरजो ताचे समोर दवरनो ताची दैवीक काकुळतो आमकां लाभच्या खातीर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापा समोर आमकांच समर्पण आमी प्रार्थुया. मागया आमी आमच्या पापा साहेबा खातीर. सगळी पवित्र सभा सोलोवंक तांकां जाय जाल्ली बोळ घटाय, धैर्य आनी पवित्र आत्म्याचे विशेष सकत तांकां फावो कर. कुडीची मतीची भलायकी तांकां फावो कर. इगर्ज माता सोलोवच्या सर वडिलांचेर गोवळ्यांचेर तुजें आशिर्वाद देवन येवं दी. सोम्या, तुवें तुजे सुवार्थ्याक आपयलेल्या ह्या जाकांक रिलिजियसांक आशिर्वादीत कर. तांकांय तुज्या दैवी काकुळटीन बरू आनी तांणी करच्या वावरान तांकां जैतेवन कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी आमच्या सर कुटुंबा खातीर, कुटुंबाचें मोलां उणें जावन येवच्या ह्या वखदां सगळ्या संवसारार देवाची काकुळट देवन येवं दी. सगळ्या संवसारार जें कितें उणें पडलां तें देव भरती करून दिवं दी. सगळ्या संवसारार ताची कृपा ताचें फेकोवन वाडोवन दी. आमी मागया पती पत्नी मदें सामरस्य, विच्छेदनाच्या वाटेराची सारक्या वाटेन येवं दित. कुटुंबाचे समस्ये सकट फोड जावन कुटुंबां बागेवन कुटुंबा सारकी जावं दित. दैवी काकुळट कुटुंबाचेर वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. कोरोना संकश्टद्वारी सगळो संवसार कळवळच्या ह्या वखदां कोरोनाच्या पिडेंतल्यान तूं आमकां राख. कोरोनाच्या आघातांतल्यान तूं आमकां राख. वॅक्सिनेशन आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना हें वॅक्सिनेशन 100% लोकांचेर काम करून ह्या वायरस तावन
तुज्या कुरपेन सगळ्या संवसारा सुटका दी, क्वारंटायन जावन आसची, तशेंच वेंटिलेटर आसची, या पॉझिटिव्ह जावन आसची, विविध पिडेंत वळवळच्या लोकांक ती सुटका दी, वैजांचे नर्सांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी राजकारबाऱ्यां खातीर स्वार्थ, हांकार, गर्व, मोसोर हें सक्कड बोगलेक दवरून तांणी क्रिस्ताचो उजवाड जोडूंक, पथकाक परिवर्तन जावन पश्चाताप जोडून, सोमेच्या उजवाडान बरोवन, भ्रश्टाचारांत सुटका जोडून, संवसारार न्यायनितीन आडाळतें चलोवंक, स्वताच्या उजवाडान दैवी काकुळतीन तांकां बोर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी आमच्यो गरजो दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे हजारांनी लोक तांची तेसावां घालतात. आमचे सुवार्थेच्या मिसावांनी मागोवंक सांगल्यांत वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर अंतरजाळीचेर धाडिल्लीं सर तेसावां बेसावांनी बरो. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं आमकां अभिशेक कर. जें कितें उणें पडलां आमचें तें तूं भरती कर दी. खाना शारी मागली माई आमचे खातीर मागोवन दी. बापा हर एका घराण्यांत तुजे आशिर्वाद बेसांव पेकोवन देंवन येवं दी आनी अशें आमी तुका साक जावन जिवची करपा फावो कर. दैवी काकुळतीन तूं आमकां बोर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. गाडीभर मावून रावन कसकी त्या सावां खातीर मागया. सर पदवेदारा बापा आमची त्या सावां तुज्या हातान दवरता. ही त्या सावां तुज्या बेसावांनी बोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं आमकां अभिशेक कर. आमची अस्कतकाय तूं बक्षी. तुजो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन दी. तुजी दैवी काकुळट आमचे थंय सदां आसूं दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. सर्वेश्वर तूं आमचो रचणार सृश्टेचो भेटयता उंडो गोवाचो दूत आमच्या वावराचो. जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून तिजे वेता खाण जावो. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा पुनर्जिवांत जेजूचें जैत संभ्रमोन तुजीं भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची कालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे महिमेवन घाय वळखूंक आमचो भावार्थ अदीक तीर कर आनी ताच्या कडवळांतले तुज्या जिविताच्या उदक आमकां पियोवंक दिवन
तुझी शांती आमच्या काळजांनी वाडय, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकडे आमी तुका वाकोणूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूर्ण दे करून हे उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो, आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या भावा. पूण सगळी तुका जय, पूण सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता ताका जय. पूण सगळी तुका जय, पूण सगळी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येताव. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत, ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागताव. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयताव. तिका तूं राख आनी चलय. अखेर बी तुमी चेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयताव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पासत, फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तस्करो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकारणे खातीर आमची मागणी आयक. ज्या जिव्यां पासत आमी आतां विशेश पापान आमच्या कुटुंबदारां पासत मागया. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससण्याच्या जिव्या आनी कर्या देवा, तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयताव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करताव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक थें आमी समर्पिताव. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो तो भोव पवित्र काळ समारंभताव.
आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अवकार माये मरयेक भोक्तीन वंदित हांव. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन झुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जकब जुआव तोमास जकब फिलिप, बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी ताद्देव, लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस कर्नेल सिप्रियान लॉरेन्स, क्रिझोगन जुआव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियाव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदित हांव. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनयरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी. जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. स्मरण सोदच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सैर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमी घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत ते वारावतलें, हे म्हज्या उगडास आकारात. बवडतो सो गोड पर गोटुया. या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता, तुझ्या येण्यात सौम्याचे सुख आम्ही अप्रेता. बापा, आमी तुजे मनियरी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता हांव. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिवीत असो उंडो आनी चडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सैर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कोड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक
तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरो. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकोळट कर. बाबर्तची मोर सोनू ती आमच्या हदी गेल्यांत आनी विसोवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकोळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्टेफान, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, फेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्ने, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुताच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. ताच्या उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून हे जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. सोमीची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण त्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोडो म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू हांव तुका कर्जांत्या घेता, संतोषान तुजे मात्र घसयता. तुजे थंय जेजू आवाज एक जाता, तुजेर
सोम्या पातयेर हांव रावता जेजू हांव तुका काळजांत या घेता संतोषान तुजे मात्र सेवता तुजे थंय जेजू हांव एक जाता तुजेर सोम्या पातयेर हांव रावता जेजू तूं जेजू ये तूं काळजांत बेडार कर या टाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत अत्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता. आमच्या काळजांत जेजू आयला, आत्मीक रुपी ताका आमी आज सेवला. कोविडा निमती या आमच्या भलायके निमती आमकां युकरिस्ती बलिदानाक इगर्जेक वचूंक जायना जाल्यार ह्या रुपान आमकां आराधन करूंक ताणें आमकां भाग फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आत्मीक रुपी आमी सेवलो युकरिस्त आमकां भलायकी हाडून दी, कृपेन भरून दी, सर बेंबिरांती जावन आमकां राखून व्हरून ताजी दैवी काकुळटीन आमकां आशिर्वादीत करून दी. अर्गां तुका सुमया जेजू, ओगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, वाकणतांव तुका सुमया जेजू, दिनवस्तांव तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी सेवलो युकरिस्त जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमकां आशिर्वाद बेसांव आनी पेकोण हाडून आमकां कृपेन भरून दी. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमची काळजां हे घडये संतोशान मोडटात, कित्याक न्हयस तुवें आमची पदकां बोगसून आमकां तुजी भुरगीं केली आनी तुजे शांतीन भरली. पूण जेजून प्रगट केल्ले व्हडांतले व्हड भाग ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलाय. ताका पळयनासतना भावार्थान आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताच्या हातापांयाच्या घायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतल्या घायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या आमच्या सुडवंदराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखताव. एका भावार्थान त्या जेजू घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक पुरविल्ल्या भावार्थ्यां बरी एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं, तुमचे सवी आसूं. तकली बगावन पस्का काळाच्या आशिर्वाद घेवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरू. जेजून सोडलेली सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पदकांत सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचे दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचे जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखाक तुमी पावू. आमेन. आनी सर पदवीदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया.
जीवन जाला संतोष पावया कनक जीवन क्रिस्ताक गितां गावया मरणाच्यो भक्ताच्यो सांखळी तुटो सोमी परत उठला जैते वंसावो Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन क्रिस्ताक जय जय Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन जेजू जय जय Alleluia. बाकी मनशा बापा सशी हाडून कुर्सा पर्यंत जेजू घालतो जालो ताका उठून बापान मरणातावून बाकी मनशा कुळाचो उगडलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन क्रिस्ताक जय जय Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन जेजू जय जय Alleluia. मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद आमकां भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.